साउथ वेस्ट रेल्वेज जेन्ना लोक ऑब्जेक्ट करताले बिकॉज कोल आनी गोंयची इकॉनॉमी गोंयची वातावरण एनवायरमेंट काबार करून सोदताय म्हणून जायत जाण गे अपेक्षा आसलेली की हो गव्हर्मेंट चेंज करता म्हणून आनी प्रिवियस गव्हर्मेंट आय त्यांनी सगळ्यांनी दुर्लक्ष केलें म्हणून आनी डिस्ट्रॉय केलें म्हणून हांव जाणा प्रिवियसली लोकांक कितको गव्हर्मेंटाची टिका केली ती आख्खी वास्को पोर्ट सिटी आख्खी वास्को पोर्ट्स आहे ते दिले सगळे कोला दिले लास्ट 8 and 9 पोर्ट पासून काढलो आणि एक दिलो अदानी दिलो जीएसडब्ल्यू आलो 8 and 9 पोर्ट मनोहर पर्रीकरांनी स्टेटमेंट केलो येईन आपण दिवपा ना म्हणून तो पोर्ट तो दोन्ही आम्ही बद सांबाळले म्हणून तेही बद दिले आणि काय उरलं ना थिंगा वास्को इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय कोल इतली जातले की जे बिल्डिंगान बांधले आणि फ्लॅट गेले ती तेन सोडूच पडटले आणि द वे थिंग्स आर गोइंग थिंगा फ्लॅट घेना काय थिंगा रावबा नसता काय थिंगा उदो एअर and even road, even everything, water, everything will be polluted with coal. This is the level today. And just imagine double air झाले काय ना, double tracking झाले काय ना, किती जातात ते रेल्वे लोक इतू कोविड लागून मरताय आखी इंडियन लोक मरताय आज परिस्थिती हा लॉकडाऊन प्लेसेस आहे काल बॉम्बे एक कोडे लॉकडाऊन झाला आमगे एक भुरगा ते बिल्डिंगात हुई तेगे किचन ग्राउंड फ्लोर हा आणि तो थर्ड फ्लोर होता ते सगळोसो मेळना इतू परिस्थिती ग्लासार रावन चोयताय लोक ओगडा हें करता आनी आमी कोल हाडटाय गोंयांत गव्हर्मेंटाक होरें कितें जाल्यार चुकता गव्हर्मेंट हॅज कंप्लिटली लॉस्ट इट्स हेड डायरेक्शन हुई ना सेंट्रल गव्हर्मेंट कोणा हेल्प करू सोदीत न्ही मेक फ्यू पीपल रिचर and poor people poorer. This is the policy of the central government. It can't be. This will have a rippling effect. Thanks to the disota. हे कोण ते सुटले म्हणून it will have a rippling effect. आणि गोंय जो तर गाबा करता मनीस जो तर केन्ना उरला ना बारीक नोट कर हिस्ट्री काड गोंयची सगळे इदर वयरे हाय ना जाल्यार सकल हाय मध्यान नाही कोण नाही ससरांनी नाही सो मुगे रिक्वेस्ट आहे चीफ मिनिस्टर इवन ऑन सी फेअर इश्यू हांव सांगता तेका तूं लोकांक शिराप घेनाका आतां इजी घेनाका योर आमी तुका भुरगो म्हणून आमी तुका चॅलेंज करता कित्याक आमी स्वता म्हणटाले ग्रँडफादर नाकाय म्हणून मिस्टेक करूं नाका हिंगे आयक नाका ग्रँडफादरांगे आयक नाका आमगे आयक आनी रेल्वे पडे आहा ती डबल ट्रॅकिंग करपाक एक्विजिशन लॉस लावपाक आनी फास्ट ट्रॅकिंग करपा एक्विजिशन आणि फास्ट ट्रॅकिंग करपा डबल ट्रॅक ते दिवपा दिनाका इट विल बी अ डिजास्टर इन वेटिंग and all disaster will have a effect on the even the government and everything. Government should not do these things, should not destroy the state, especially when आता covid जाता covid कित्या जाता is because of the pollution, because of the viral friendly atmosphere we are creating, because of we are creating that atmosphere for virus friendly. कित्याक आमी कितें कोण pollution कोण आज पोस्ट जस्ट सी वायझॅक की जाल तेंचोय मुगे पोस्ट आहा काल फेसबुकाचेर की वायझॅक जाल तें हिंग गोंयांत जाता वास्को पयलीं जाता म्हणून जुवारी आहा थिंगा ऑयल टँकींग आहा थिंगा कोल आहा थिंगा सकल हें आहा स्टॉकींग आहा पोर्ट सिटी पेट्रोल पंप्स आहाय सो लँड पोल्यूट कोन्न वयल्यान दर्या पयतले इतू जालो आहा की ते दर्या पावले कोल घालपाक they have filled land in the sea. If I am going to say it, I am going to challenge the government to prove me wrong that in Doria Pulana Mukol Garbak. I will give them evidences. Every assembly I raise the issue. Every assembly I have raised issue of land being filled by Port Trust and asking for survey numbers. Stop it. or nature will take action against you. मुंच्या बजाय ना आमगे सगळे जाणो सगळे तुमकां बरें आहा जाणो समना का सगळे बरें आहा देखून तूं सुट्टा म्हणून
हें सोडपा ना तूं कित्याक नेचराचे एगेन्स्ट वयता तो मनीस तेका कितें जाल्यार तेका रिपॉकेशन आहात. चीफ मिनिस्टर जर तर करना वी वील बी विथ द पीपल. कितें जर तर हें जालें, कितें जर तर अपरायझींग जालें, 144 लायलो आहा ती कितू तें उलावपा सरीत म्हूण येना केदों कितें पासून काजिनो स्टार्ट जावं पासून दवरपा सरीत जाल्यार येना, वो मायनींग काबार जावं पासून ते 144 दवरून सरीत जाल्यार हांव येना. बट लोक जर तर रस्त्यार येयले हांव फर्स्ट आसतलो. म्हाका लोकांक मागीर ते अपरायझींग ते हितू लोक रस्त्यार देंवन जाल्यार लोकांक जर तर म्हाका कितें म्हणलें तूं हुंय आलो आनी कितें आलो, म्हाका गाडये मारल्या पासून हांव तेंचे बरोबर रावतलो. हितू मुगे परिस्थिती, हितू मुगे हें आहा तेंचे बरोबर रावपाचें लोकां बरोबर.